नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हम्म. मस्त थँक्स तुम्ही सगळे हांगा येवन भाग घेवन आयकूनच्याक तुम्ही सगळे इंट्रस्ट दिलेल्याक आणि म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक ह्या विशयी गारमेंट ते टॉपिक दिलेल्याक मस्त द गारमेंट शॉप ऑफ मटेरियल नेचर म्हणजे टॉपिक दिलेल्याक मस्त धन्यवाद तुमका ह्यान उलयल्याक तुम्ही चान्स दिलेल मी ते आता म्हाका पुस्तक घेवन वाचूक हांव सिरियसली वाचूक हांव प्रयत्न केलाय की हांव तितलो सिरियसनेस घेयनाशिल्लो हांव सो तुमकां मस्त थँक्स करता हांव तुमकां सगळ्यांकी सुरू करूया. The garment shop of material नेचराच्या ताचे विशयी आम्ही या कसला म्हळ्यार आम्ही पयरीची आम्ही डिस्कस केल्या की कृष्ण प्रत्येक जिवांतू आसप प्रत्येक खंयच्या प्लॅनेटांत आसलो खंयचेय वयतून थंय सगळे कडक कृष्ण आसता कृष्णान नातील चल ना या जग प्रत्येक जगांतू प्रत्येक आमचे भितरी खंयच्यो ह्या असल्या सुद्धा कृष्ण आमच्या हातूंची आसता सो आयच्या टॉपिकाचे रिलेटेड आमी एक सेकंड चॅप्टर 13th श्लोक दोन 22nd श्लोक ते आमी डिस्कस करूया. सो ताजे सुरकोच फुडें उगडास आणि हांव उल्लेशी करूक मागून घेता तुम्हाला सगळ्यांतून आशीर्वाद मागून घेता राधाकृष्णान चरणांतून मागून घेता. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. कलेची चूक ही केल्याची श्रम करा ती हांव प्रयत्न करता उलोवंचेक. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. अनेक पंत वाचून देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. Hunter, yeah, translation Srila Prabhupada Dillalasa, as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರಸಮ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ ಹಂಗೆಲ್ಲ आणि गौरंग दर्शन प्रभू आणि राजबिहारी प्रभूजी ಹಿಂಗೆಲ್ಲ अशी लेक्चर अशी गो थ्रू कोण नोट्स चिके बरयल्ले आसा ताजे प्रमाण मक्कल अर्थ जाता जाल्लो तितलो प्रयत्न करून हांव सांगूक शकता. आता
देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति. అంటూ ధీరామల वर्ड मस्त इम्पॉर्टंट असं म्हणून प्रभुपाद स्वामी सांगतात. आता धीरा मला कल्ला मला रे डिस्टर्बन्स ऑफ द माइंड. धीरा मला रे माइंड पला चंचल असतात अनडिस्टर्ब्ड माइंड one the चंचल असतं पला and our disturbance of the mind is due to our ignorance. त्या धीरा मला कोण पळता चंचल असं ना मला तिथलं स्ट्रॉंग जाऊन अंडरस्टँड कोण नसतात ती आता केन्ना या श्लोक येता कृष्ण केन सांगता अर्जुन कुरुक्षेत्रांत युद्धांत मस्त झगडूक वता ते झगडूक वतना कृष्णाक सांगतना की म्हाका ते चॅरियटर म्हाका चिकेन मुखार व्हरून म्हाका ते राबे ती म्हाका पळोवंका म्हाका सगळ्यांगेला युद्ध करचे फुडें म्हणून तावली पळयतना सगळें कितलो बेजार जाता की हांवें कशें झगडूं सूट करचें कशें हांव तांकां सगळ्यांक मारचें सगळीं म्हागेल्या गुरू आसा ती म्हागे लाज्ज आसा सगळें आसा हांवें कशें करचें कशें झगडटा कशें मारचें म्हूण मस्त बेजार पावता तावली कृष्ण 11th श्लोका या सेकंड चॅप्टर 11th श्लोकान दोन की भगवान वाच तावल दोन सांगू सूर करता आणि की पहला ह्या केन्नाय सगळ्यांगेला प्रत्येक ह्या शरीर ह्या शरीरांतू केन्नाय बेजार पावनचा नज तूं तांगेल शरीराक तूं किल करता मारू वता तांकां मारू वसना तूं म्हणता सांगतना जाल्यार अर्जुन मस्त बेजार पावता ना म्हाका जायना म्हाका कसलो करता म्हूण म्हाका कळना म्हणून मस्त वीक जाता वीक जावन तावली कृष्णा लागीं सांगता म्हाका मनान तितलें चंचल आसा म्हाका जायना म्हणून म्हाका तुमीच म्हागेलें म्हाका कल करता म्हूण तुमी सांगत म्हूण परत परत सांगता की म्हाका गायड करा ती तुमी तुम लागीं फुल्ल हांव सरेंडर करता तुमीच म्हागेले गुरू शे आनी म्हाका गायड करा ती म्हणून कृष्णाक सांगत जाता कृष्ण आमकां केन्नाय जगांत कष्ट दुःख येत असता आमी खंयचे सांजान अशी सुख आसतना एक दुःख आसतना आमी कल करता ती आमी कशीपणी आमी हें करता ती सोलोंच्या पळयता ती आसो म्हणून आमी आमकां हें कृष्ण कॉन्शियसांत आसून हें बरें आयकून सगळें आमी हें जाता की आसो अशें म्हणून आमी मुखार सोदता ती हें बरें आयकून वय आमगेलें हें पुरें आमी मनान घेवनच्या न्हू म्हूण तशें व्हड कश्ट आसतना आमकां कशी सॉल्व करता म्हूण कळना तेन्ना आमी कल करता कल करता म्हूण कळना त्या वेळार आमी कसली करता ती देवाला वता ती देवाला वचून आमी मंदीन पांय पडटात आमी देवा कृष्णा म्हाका तुमी वाट दाखया ती म्हाका ह्या कश्टांतून कशी भायर येवंका म्हूण म्हाका कळना तुमीच म्हाका दाखोवन दिवंका तुमीच म्हाका शिकोवन दिवंका म्हणून तशीच त्या वेळार आमी तशी प्रितीन मंदीन आमी कृष्णाला पांय पडटना त्या वेळार कृष्ण आमकां लिफ्ट करता लिफ्ट करून आमकां वाट दाखयता की कशी आमी चलोवंका म्हणून एक धैर्य दिता वय की ना आमकां सगळ्यांकी तशें जाता जगांत आमकां सगळ्यांकी आमी तशी एक्सपिरियन्स करून आसूं पुरो तशी त्या सिट्युएशनार अर्जून आसता आतां ह्या युद्धांत म्हाका कसलो करता म्हूण कळना हें मस्त व्हड हें रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्त व्हड कश्ट हें म्हाका तुमीच म्हाका वाट दाखया ती म्हाका लिफ्ट करा ती म्हाका कळना म्हाका कल करता म्हणून कंप्लीट सरेंडर करता पळय चरणांत कृष्णागेल्या चरणांत समाज चरणां सरेंडर करून वाट मागून घेता पळय तेन्ना कृष्ण हें एक्सप्लेन करता इतलें लायक आसा आयचे सगळ्यांनी लायक कोण एक्सप्लेन कोन्ना सांगिल्लें आसा जाल्यार आमी
तितलं आमी इम्पॉर्टन्स दिवन आमी वाचना ती तें एक गेले ह्या कलियुगांत आमी सो आतां श्रीला प्रभुपाद काय सांगता धीरा म्हणल्यार कोण पळय मन आता या कृष्ण एक्सप्लेन करता अर्जुना एक्सप्लेन करून सांगना पडत सांगता की या आत्म आमगे प्रत्येक हांतू सगळ्यांतू आत्म आसा ता आत्म कसलेय जायना ता शरीराक तूं मारचें तूं या विंगत कसले आत्मा कसले जायना म्हणून अशी समजयत पला धैर्य दित पला ಧೈರ್ಯ ದೀನ ಪಡ ठीक आहे ओके म्हणून कृष्णाक जायद म्हूण दिसता पला आणि जगड कुट्टयत पला धावली त्या मन तितलं धैर्य घेवन हुट्टेक पला तर वही म्हणून कळत पला आमच्या कळत पला की वही आम्ही शरीर नाही आम्ही आत्मा म्हणून कळत पला त्यांत मीनिंग धीरा मलारी म्हणजे डिस्टर्ब जायना आणि आमकां कळून आयलें की आमकां कळटस की आमी शरीर शरीर न्ही हें आत्मा म्हणून तें धीरा म्हणजे अनडिस्टर्ब आमी ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ तांणी अमेरिकान येवनची वेल्यारी मस्त तांची म्हणटाशी न्ही की आमी सगळी ह्या लँडांतू हे मनुष्य जावन जल्मला आसा तशीशी उदकांतू पक्षी आनी फिशीस आनी आसता ती वारांतू पक्षी आसता ती आतां आमी लँडांतू आसतना आमी भुमींतू आसतना आमी हांगा आसतना आमकां कलेंत भंय आसना तितलें जाल्यार आमी उदकांत वता उदकांत शिपार आनी वतना आमकां मस्त दूर वतना तितलो भंय आसता कॅप्टन समज व्हरता आमकां कसलेंय दिसना भायर विंगड बरी उद्दां मात्र दिसता ओशनांत समुद्रांत समज व्हरता खंय वता कशी म्हणून ता एक चंचल आसता तशीची प्लेनार वतना आमी सगळीं पायन पडटा ती हो आमी कितले सगळे प्लेन क्रॅश आनी पुरे आयकलेलें आसा आमी समची पावूंक का म्हणून कृष्णाला मागून घेता ती अशी कला करता पुरे कला आमकां ते भंय आसता कलमा त्या वारांतू पक्षी गेला या लँडांतू आमगेले मनशांक गेला आसचे त्या वारांतू पक्षी गेला आसचे तशी ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಮೆರಿಕನ್ येवनचे वेल्यारी शिप्पांतू वतासतना चिके चंचल आशिल्ली ती तांकां we are not so much disturbed in the land as we are disturbed in the ocean because we know that our position in the ocean is not our natural condition तांची तशी so या प्रल्हाद महाराज आता हिरण्यकशिपूक श्रीमद भागवत म्हणते सांगत की तत्साधु मन्ये सूर्यवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्ग्रहात् इत्वात्मपातं गृहं अन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयते Any person who has accepted a temporary body and temporary household life is certainly embarrassed by anxiety because of having fallen in a dark well where there is no water but only suffering. प्रल्हाद महाराज बापसूक सांगता की केन्ना ह्या कॉन्वर्सेशन येता प्रल्हाद महाराजाक हिरण्यकशिपू निमगिता तागेले बापूस निमगिता तू कल शिकलं चेडा तू या स्कुलांतून कल शिकून आयला तू सांग पळया म्हूण म्हणटा तावली प्रल्हाद महाराज ह्या श्लोकाचे अर्थ सांगता हे श्लोक म्हणून सांगता आता पळय आता हिरण्यकशिपू कोण आता तो मेटेरियलिस्टीक वयनवा ताका आपणची होडू आनी कोणी नाही माझी पशी होड कोणी ना ती हांवची होड म्हणून आपण तितलो अहंकार आसता वय की ना ताके तशी जावन
ताका मस्त या असं हिगो असं आणि ता ಹಿರಣ್ಯ ಮಲಕಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಕಶಿಪು ಮಲರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಂತುಂಶ ಸಾಫ್ಟ್ ಬೆಡ್ ताकेत्र या मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ಅಂತೂ तशीच आमगे मेंटॅलिटी आनी जेवंका आनी म्हूण दिसता घेयना पळय तांची खुशी जाल्ला म्हणून घेयना पळय आनी खुशी जाता आमकां म्हूण तशी लेखता आसता ती आमी जाल्यार तांची सो जाल्यार प्रल्हाद कोण ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪೇಣ ಆಹ್ಲಾದ ಮಲರಿ ಖುಷಿ ಕಲ್ is always full of pleasure. Yes, nothing to do with material. But प्रल्हाद मलारी कृष्णा गेल बघतो नारायण मुनीना सांगिल असं पुरे सांगिल ऐकून प्रल्हाद तागेला औषध पट्ट असताना पुरे या ऐकून कृष्णा गेल कळत पुरे ऐकून देव भक्त कृष्णा भक्त झाला तो तागेला खुशी कल्ला की तो सांगता समजयता की कोण आमी पल्यल आसत पला आमी बायंत पल्यांती आमी फुल्ल बायंत भायर जायना तितले कालकांत पडलांती आमी केन्नय सफरिंग चिविंगत कसलेय ना ताकेत्र आमी कृष्णा गेला केन्नय स्मरण करतास का उगडास करतास का आनी केन्नय आमी कृष्णा गेलेंच आमी उगडास करून आमी करतास का आमी अंततोन भायर येवंका आमी जगांतोन म्हणून सांगता So we have to raise ourselves from this position. Yeah, never ending pleasure. Yeah, प्रल्हादाक विंगड कसलेय नाका कृष्णा गेलेंची स्मरण करताची खुशी पावता केन्ना पळयल्यार बापूस कितले लांब उपास दिता ते कसलेय जायना कशें ता केन्ना कृष्णा गेलेंची स्मरण करता आसता कोन्नय कसलेय केल्यार ताका लागना कसलेय जायना उज्जान पाडयल्यार कसलेय जायना तशी आतां बापसूक सांगता ह्या मेटेरियल प्लेजर्स पुरे हांकां आशिल्ले आनी तितून पुरे आमी भायर येवंका आमी रियल प्लेजर इज डिफायन अनंता मीन्स that which has no end तावली आमी कृष्णाला भक्तीन प्रितीन आमी पांय पडतना आमी कसलेय कृष्णा गेले करतना वाचतना ऐकतना काही कृष्णा मुखारी देवस्थानांतू आमी वता ती राधाकृष्ण पळयला न्ही तांगेला प्रत्येक तांगेला श्रृंगारो हारो कितलो हजर करता ती इतलो तेजच दिसता म्हळ्यार तांकां पळयतना ते इतलो आनंद मेळटा पळय तो आनंदूची सगळ्यां पशी व्हड खुशी आमकां जगांत न्हू या संवसारान कसले घेवनच्यान एक फॅमिली वटू कसले आमकां खूश करचे एक असलो पुरय परमनंट खुशी मेळना तसले पुरय त्या संवसारान येता वता तशी आणि तर केन्नय आता देही नाम म्हळ्यार वन हू हॅज accepted this material body आता गारमेंट शॉप म्हणून आमी म्हणटा ती देही नाम मीन्स वन हू हॅज accepted this material body आता आता आमी कसलं कार्य करता ती या जन्मांत आमी आता आमी त्या 3 नमुनाचे गुण आसा सत्वगुण रजोगुण आणि तमगुण आमी केन्नय आमी सगळी तिनींतू आसता ती सत्वगुणांतूय आसता ती एक वेळा एक रजोगुण तमगुण केन्नय तशें करता आसता ती आमी कसले करता जाल्यार तितले आमी सत्वगुणांतू येवच्याक आमी प्रयत्न करता आता सत्वगुण रजोगुण तमगुण मागीर आमी ते डिस्कस करया ताका देही नामान
देहिना means one who has accepted this material body. आता कोण या मेटेरियल बॉडी एक्सेप्ट केलं पला या आत्म न त्या कल काम केलेलं असं पुले जन्म तू त्या कर्मान या शरीर मिळता त्या अंतु त्या ज्या आत्म एक्सेप्ट केलेलंच पल शरीर ताका देहिनाम म्हणतात. आता मी तसलं नमुनाचे आमका ड्रेस मेळटा आमका आता मी कल नमुनाचे आम्ही आता देवा गेला कृष्णा गेला आम्ही स्मरण करताची आम्ही कसलं आम्ही सांग करता असताना आमका हायर बॉडी मेळटा हायर स्पिरिच्युअल बॉडी मेळटा आमका आता रजोगुण म्हळ्यार आता सगळं रजोगुण म्हळ्यार सगळी त्या एक एनिमल लाईफ शे म्हणी एक सम करणी जाल्यार सम आमगेले इंटेलिजन्स यूज करणी जाल्यार आता मस्त अटॅचमेंट दवरून घेवनशे आता कसले अटॅचमेंट दवरून घेतला मी परत या अर्तांतू आम्ही पडता ती तशी तमोगुण या रजोगुण म्हळ्यार तमोगुण तमोगुण म्हळ्यार आम्ही कले केन्ना पळयला त्या आळशेपण बसचे केन्ने आम्ही कले करना तिला अशी न्हिदत बसचे कले अशी टाइम वेस्ट करतचे आणि दुसऱ्यांक सवत बसचे किलसनचे आणि तशी पण तसलं तमोगुण तसलं आणि आम्ही असल्यारी त्या आम्ही दोघ पडता ती आम्ही लोअर प्लॅनेट्स बघतात आता भक्ती रसानंद स्वामी महाराज कल सांगतात की या the material body is like a dress for the soul. 8.4 million species असत इतलं नमुना सान सान कीड जाऊन एक और एक मनुष्य से एक कितलं जीव असस 8.4 मिलियन स्पीशीज असत ती आणि तांकां सगळ्यांक एक एक ड्रेस दिता कृष्ण ते कसलं त्या ड्रेस आता the living entity chooses a particular dress according to his desire as expressed to his activities karma and material nature then awards that body to that soul आम्ही कसलं त्यांची आता मी मनुष्यांक आता आम्ही मनुष्य जावन आम्ही सम अर्थ कोण घेवन आमगेला आत्माक आम्ही कल दिवका त्या आम्ही प्रयत्न करका आम्ही तो आम्ही बरी बुद्धी आम्ही देवा कृष्णाने दिल्लेला आशिल्लो आम्ही उपयोग केल्यारी तावली आम्ही आमकां बरेची आम्ही स्पिरिच्युअल बॉडी मेळटा आम्ही कृष्णा लागीं असू शकता द कर्मा परफॉर्म्ड इज द प्राइस विथ विच द सोल can purchase the new body. For every kind of desire, there is an appropriate dress or body available in the large shop of material nature. आता त्या एक त्यांची त्या पिक्चर दिलेलं असं की स्वामींनी की एक व्हड अंगडी आणि ते मस्त लायक लायक मला विंगड नमुनाचे ड्रेस असता तशीची आम्ही ते पैसे दिवन आम्ही त्या ड्रेस घेतात ती तशी या मेटेरियल वर्ल्डांत आम्ही कशी पळय आमकां खंयच्या नमुनाचे आमकां त्या ड्रेस मेळटा त्या आम्ही कल नमुना काम करता की तसले नमुनाचे ड्रेस मेळटा आता आम्ही ताकेत्र आम्ही जालल तितले आम्ही सत्वगुणांत असुको आम्ही पळोवंक आम्ही
या आम्ही या श्लोकांत दिलेलं असं की as the embodied soul continuously passes in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. A sober person is not bewildered by such a change. आता या आम्ही सांदोन आम्ही ओड जत्मन सरते आम्ही या similarly passes into another body at death. या आम्ही या शरीर आणतो आता या जन्म आणतो आम्ही सांदोन ओड जात असताना आमगे बॉडी चेंज जात असता आता सांज चढ असताना मिंगर नमुना असेल तशीची एक 10 वर्षानंतर आमगे बॉडी चेंज जात असता त्यांची तशी आमगेल बॉडी केन्ने आमगेले बॉडी कशी आमी चेंज जातात पळय आमी त्या तशीची त्या आत्माक ड्रेस आमकां तशी त्या आत्माक ड्रेस विंगड ड्रेस आमगाल ड्रेस जाता म्हळ्यार प्राय जातरी आता हॉट जात असता ती मनुष्य आमी हॉट जात ती प्राय जातरी मागीर ते बॉडी वर्न जाता प्राय जातरी आनी बॉडीक शक्ती आसना मागीर प्राय जातची तशीची एक दिवस आमी सोन वता ती सोन वचना पडा त्या आत्म केन्नय कलेन जायना आत्म केन्नय आसता त्या मिंगड शरीरार वता त्या खंयच्या शरीरार वचे त्या आमचेंत आसता ते कल नमुना शरीर मेलचे ते आमी कल कार्य केलेलं असं ताज नमुनारी असता जेता आत्माक केडने टसलें जायना त्यात आमी अर्थ कोण घेवता की आमगेला आत्म केडने तशी आसता आमी आत्माक आमी फीड करता आमी त्या आत्म बरी बॉडी बरी ड्रेस मेलका जाल्यार कृष्णा वटू आसका स्पिरिच्युअल बॉडी मेलका जाल्यार तवली आमी कृष्णा गेले चड करता the happiness and distress in the material world are like the water flowing in the ocean, the up and down. Right. आता या जगांत सुख आणि दुःख येत असतात ती आता आम्ही ताका बेजार पावचा नज आता एक समुद्रांत उद्दा कशी वता उंच वयर येता तोक वता तशी आमगेला लायफांत तशी हॅपीनेस डिस्ट्रेस येता वता आमकां ताका बेजार पावना आमी केन्ना कसली नमुनारी आता उदक कशी फ्लो स्मूथली फ्लो जाता तशी आमी आसका दुःख येवो सूख येवो आमी सूख असला सुद्दां आमी तितले खुशीर आसूं न्ही आता मस्त खुशीर आसता सुद्दां वायट मस्त दुखीर आसता सुद्दां वायट आमी ताका आमी इक्विपॉयस आसका तर कशी आता एक एग्जाम्पल दिलेलं असं की विसर Listen, distance will be should not be organ. We should be ready to face both happiness and distress. That's शंका मनाशील आणि सत्वगुण आता सत्वगुण आणतो when we are in sattvagun we can I mean when we are in sattvagun we can remember Krishna, cultivate devotion and knowledge and again revive our consciousness with Krishna. Rajagun, in this Kali Yuga people are more in Rajagun and Tamagun. तकेत्र आम्ही या मनुष्य गेलं त्या जन्म मालेला बी आम्ही उपयोग करता आम्ही नाही आता मी प्लेनार वतना आम्ही एक वतना आम्ही काही ट्रॅव्हल करताना आम्ही या उघडा असत आम्ही नरसिंहा ती पद म्हणतात ती कृष्णा नरसिंह देवा आमकां सेफली पावी अशी करी म्हणून आम्ही मागून घेतात ती
जाल्यार एक पण डेस्टिनेशन पावना पडा कोणे आमी थँक करना ती कृष्णा सेफली पावयला तांची तशी इवन मस्त खुशीर आसतना इतलं खुश आसतना आमी कृष्णाक पांय पडूक आमी विसरता ती तितलं खुशीर मस्त खुशीर आसल्यार त्या कृष्णाक पांय पडूक आमी विसरता ती तशीची आमी दुखे सुद्दां आमी मस्त बेजार जावन आसल्यार आमी कल करता ती फोन घेता ती ओ या युट्यूबार केले पळोवया म्हणून फोन पळयता ती एके नेटफ्लिक्सान केले मुवी पळोवया म्हणून पळोवच्या बसता ती ते बेजारार कलें करचें नाका म्हण दिसता ते कल जाता ते बेजारार आमी ते मुवी पळोवच्या बसतना तांचे कले वायट आशिल्ले आमी कलेंची काय इमोशनल कले आसल्यार आमकां ते पळोवलो न्हू आमकां ते दिसता आनी वायट दिसता ताकेत्र सांगिल्लें आसा की आमी केन्नाय मुवी पळोवंका जाल्यार केन्ना पळय पीसफूल आसता तावल पळयात तुमकां पळोवंका जाल्यार जे बेजारार आशिल्ले तावल पळयल्यार तांतून बेजार आनी बेजार करता तायत्र कशें तें अंत तोनू बॅलन्स करूं जाता या मी केन्ना आमी सगळीं सकाळीं उठयता ती जप करता ती ते जप करता ती आनी कृष्णागेल करता आनी आयकता ती वय जाल्यार ते बेजार आशिल्ली तावली कला तुमी कृष्णाला वसना ती त्या वेळार तुमकां कृष्णा लागीं वचून तुमकां कल्ल खुशी दिसता की कृष्णा वटू कृष्णा पळयताच काय घरांत सगळ्यांगेर घरांत राधा कृष्ण आसा आमगे लागीं वचून कृष्णा राधा कृष्णाला पळयता राबून आतां तांगेलें दर्शन घेतची पांय पडतची तांकां पळयता आसल्यार कितलें सूख मेळटा वय की ना तशीची आतां आमी कृष्णा गेला आतां त्या बेजारा वयल्या मुवी आनी असले फोन घेवनची पशी आमी कले एक या कृष्णा खातीर राधा कृष्णा खातीर कसलेय एक ज्युवेलरी करयोद एके हार करयोद कले एके शिवण तांकां गोमटे लायक एक ड्रेस शिवयोद कितलो खूश मेळटा ता आमकां राधा कृष्णान घालना पडा कितलो खूश जाता तसले करा ती म्हणून सांगता ती तसले वेल्यार तश केल्यार आनी एक सांगिल्लें आसा की ता एक पॉइंट आनीक कसले म्हळ्यार आतां व्रजबिहारी प्रभुजीन सांगिल्लें आसा की तांगेल्या हौसूक उशा नाती तावली ती वस गेला की तितलो ते बेजारार आशिल्ले वयर टेरेसार वचून चिके पीस ऑफ मायंड जावंका म्हणून टेरेसार वचून न्हिदलें की जोर पावस आयिल्लो की जोर पावस आयिल्लो की मागीर एक थोड्या वेळान करंट गेलो की मागीर तोगू आयलो की तोगू येवन हावसू लागीं बसून आशिल्लो की करंट ना की केलें ना की हात दोन बशिल्लो आशिल्लो की भिवून आशिल्लो की तांगेल्या घर तितलो समान आशिल्लो की ताका हावसूक धैर्य दिलें की कसलो आसूं जावं पण आमकां कृष्ण पळोवंक घेता म्हणून अशी आमकां पुनीत आनी मॅनेज केलें की आनी थोडे दिवसान तांगेल ते घर पडलें की पडलें इतलो ते डिप्रेशनार एकदम डिप्रेस जालो की मागीर श्लोकाचे उगडास आयिल्ली की असो ह्या कृष्णान दिल्लेलो आसा हें दूख आमकां आतां म्हणून थंयची घरा इद्रारी बसून असो हांव हें एक्सेप्ट करता या सफरींग दिल्लेलो आसा हांव एक्सेप्ट करता म्हणून एक 2 hours एक 2 घंटे बसून आशिल्ले मागीर हांव एक्सेप्ट करता कृष्णा म्हाका धैर्य दिया ती म्हणून अशी थंड जावन आशिल्ली मागीर एक थोड्या वेळा नंतर हागूर एक पीस दिसलें की ते कशें तांची आमगेल्या आत्मा केन्नाय इटर्नल ते इटर्नल आशिल्ले ते कृष्णावत कनेक्ट करतना आमकां ते पीसफूल दिसता तशी आमकां धैर्य मेळटा आतां आमी कसलाक आमी घरांतून कसलें पुणी आसता सगळ्या आतां आमी समुद्रांत एक गुड्डार वचून बसया म्हूण दिसता एक वेळेला ते वचून बसना पडा आमकां कितलो आनंद खुशी जाता न्हू
कश ते वचून बसल्यार कितलें पीसफूल दिसता कलाक तसले पुरे परमनंट आसता तसले समुद्र आणि अशी या लँड केन्ने कृष्णान क्रिएट केलेलं असं दिलेलं असं त्या पुरी केन्ने परमनंट आसता तसला आमकां त्या आमी थंय वचून बसना पडत आमगे सोलां बरें दिसता पळय आमगेलो आत्मा बरें दिसता पळय तो आत्मा ಆತ್ಮಕ ತಕೆತ್ರ ಕೊನ್ನೆ ಕಲೆ ಮಾರ್ಲಾರಿ ಕಲೆ उपदिल्लारी कले केल्लारी तो आत्मा केन्ने कसलें जायना आणि त्या आत्मा वटोची आनी एक आत्मा असत तो कोण तो परमात्मा तो कोण तो परमात्मा कृष्ण कृष्ण केन्ने पळयतच आमी कसले कार्य करता आसता ती प्रत्येक कल खातना आता एक रुखार एक दोन पक्षी बसून असता ती ते एक एक्झाम्पल दिलेलं असं त्या पक्षी एक फ्रूट खात असता कृष्ण थंयची तागेले फ्रेंडशें पळयत असता एक पक्षी खात असतना आनी एक पक्षी थंय बसून पळयत असता तशी त्या आमी कसले करता असता की कृष्ण पुरे पळयत असता आनी कृष्ण केन्ने आमच्यांतू आसता ते आसता आनी आमी ताका आमी केन्ने आमी सांग कार्य करता त्यावेळी कृष्ण आमकां हेल्प करता कृष्णा लाग आपूण वरूक तां लाग आपूण वरूक आमकां गायडन्स दिता बरी बुद्धी दिता आनी मार्गदर्शन दिता आमकां तश आपूण वरूक तशी आमी तें आमी हें करता ताका त्या जीव त्या अनेक जीवाक परमात्मा म्हणून आमी त्या एक्सेप्ट करून आमी देव आसो आमच्यांतू कृष्ण आसो आमच्यांतू कृष्ण पुरे पळयतस म्हणून आमी एक्सेप्ट करून आमी सरेंडर करतात पळय कृष्णा लागीं आनी कृष्णान आमी कल्स इन्स्ट्रक्शन दिलेलो आसा पळय ते आमी फॉलो करता आसल्यारी तावली त्या जगांतून आमी भायर येवच्या जाता आता या थ्री टाइप्स ऑफ मेटेरियल नेचर या आमी अर्थ कोण घेतल्यारी ते आमकां कळटा कळना म्हणचे आमकां ड्रेस मेळटा म्हणून ते गार्मेंट शॉप ऑफ मेटेरियल नेचराचे ताजे यांकोच फुडें आमी या आता सत्वगुण आता सत्वगुणांतू आमी आता मी डिस्कस केलेलं असं की सत्वगुणांतू कसलं मेळटा मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स केला सुख हॅपीनेस आणि ज्ञान म्हळ्यार बरी बुद्धी रियल नॉलेज ते खंयचे नॉलेज आमकां जावंका पळय तो नॉलेज ते कशें मेळटा आमकां आमी कशें आमी प्रयत्न करचे कृष्ण पांय पडका बाय प्रेयर्स गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आणि आमी कृष्ण पांय पडचे सकाळीची उठयतना कसलेय आतां रोडारी सकाळीची 5 घंटारी कसलेय ट्राफिक आसना तशी दनपार 12 घंटार 1 घंटा वतना कितली ट्राफिक आसता सो सकाळीची कालीची जगांतून सगळें न्हिदून आशिल्ली तावली रोड ट्राफिक खाली आसतना त्या वेळार आमी उठून आमी मन जप केल्यार आमकां मन दिवन जप करता करूं जाता आणि आमी ते जप करतना आमी ते हरे कृष्ण महामंत्र रिपीट करता आसतना आमी ते 2 घंटे बसून आमगेले ते आमगेलो सोळ माळ करता आसतना रिपीटेडली आमी करता आसतना आयकताच आमकां फोकस येताच आमकां ते सुवे सुवे येयसना आमकां तेल्यार आमी ते रिपीटेडली म्हणटा आसतात पळय ते म्हणटा आसतना आमकां ते येता सो तशी आमी ते करतना आमकां धैर्य येता आमी क्लिनलीनेस आसता डेवलप जाता आनी बरें जाणा उठू कोण पळय विशीं पळय अनाविशीक पुरे उलयतात पळय तांचेर आमकां आसचें नाका म्हूण दिसता दूर आसचें तसल्यांतून आमकां कोण पळय बरी कृष्णान उलयता ती कृष्णान जप चड करता ती कृष्णान बदल तांकां कितलें प्रीत आसा तसल्या लागीं आमकां आसका म्हूण दिसता तो सत्वगुण तें अगोर अगोर आमकां ते डेवलप जाता आमच्यान तें येता तें
आम्ही कृष्णाचे जप करतना बरें असलें आयकतना न्ही तसलांत आमी आसूक आमी पळोवंका. आतां रजोगुण रजोगुण म्हळ्यार अटॅचमेंट लॉंगिंग आतां ह्या अकॉर्डिंग टू द मेटेरियल डिझायर्स केन्ना पळयला रजोगुण म्हळ्यार केन्नाय आतां कसलें हें घेवनचें आतां घेवनचें मागीर एक घेवनच्या वतान मागीर ताजे रिलेटेड प्रॉब्लम्स येता. आतां सान सान्न आतां एका फॅमिली विशीं आमी एक दिवस आमी कले लायक कोण मारता ती एक कसलें पूण अशें करता ती तर खुशीर आसता सुखी खुश केला म्हूण दिसता जाल्यार परत कश्ट येता पळय की ना तशीच ही मेटेरियल लायफ केन्नाय कले आमी घेवनच्या वता ती मागीर ताजे कश्ट येता मिजरीस ह्या केन्नाय नेवर एंडींग मिजरीस ह्या केन्नाय पुरे टेम्पररी ह्या पुरे आतां कसलेय आमी कावंच्याक आतां स्पायसी फूड कले कावंच्या वता ती आतां लायक आस म्हूण आनी खावया तिखट आस लायक आस म्हूण खाता ती मागीर कसलो जाता आमगे पोट वायट जाता. तांची केन्नाय आमकां कले आमी खावन बरें आस लायक आस म्हूण तें दिसता तसलो आमी केन्नाय आमी करू वचगेल्यार ते प्रॉब्लम्स ते केन्नाय कश्टांतूच पडटात आमी ग्रीड अँकरिंग अतलांत ग्रीड ताला चड आसपला मला ना हांवें तसली घेवनच्या वचपा लायक आस म्हूण आमी घेवनच्या मस्त घेता बसल्या कळ जाता मागीर आमगे घरान भोवन आसता सामान एके मस्त पुराय अस जाता मागीर कशें बाय आसचें कशें बाय उड्डोवचें इतलें म्हणून केन्नाय मिजरीस अची बुरी आनी दुसऱ्यां लागीं केन्नाय आमी कंपेर करूं नज कृष्णान आमकां कसलो दिल्लेलो आसा ते केन्नाय आमी ग्रेटफूल जावन आसता कृष्णान इतलें म्हाका बरी तितलें बुद्धी दिल्लेलो आसा तितलें कृष्ण दिता म्हाका कितली बुद्धी दिमका की कृष्ण दिता आमी तांच्या विंगड कलकी दिल्लेलो आसा त्यात आमी ते कंपेर करूं नज ह्या कंपेर केल्यार हें बरी रजगुण या तशीच तमगुण तमगुण म्हळ्यार पक्ष मंकेची आतां पक्षाचे आनी बीस गोस असुरास मेंटालिटी पुरे तसलो आमी करल्यार आमी केन्नाय तोक पडटा ती आमी ह्या रजोगुण म्हळ्यार केन्नाय आमी असले अटॅचमेंट दवरून घेतल्यार फॅमिलीचेरी एक कसले वस्तूचेरी कसले अटॅचमेंट दवरून घेतला आमी परत आमी ह्या मेटेरियल वर्ल्डांत येतात आमी तशी तमगुण म्हळ्यार आलसपण न्हिदोनचे आलस्य मॅडनेस स्लीपनेस लेझीनेस ह्या पुरे असल्यार आमी खंय जन्म मेळटा आमकां आमकां आमी एनिमल किंगडमा वतात ती केन्ना पळयल्यार बेजारी बसचें कितलो दुख्ख आस म्हणून बेजार पावता बसचें आमी तांत पण वयर येवंका कशें आमकां बेजार आयला वय कृष्णान दिल्लेलो आसा आमी तांतून भायर कशें येवचें ते सत्वगुणाचे आमी डिस्कस केलेले तांत आमी प्रयत्न करता इल्युजन तशी आमी ह्या बरे गुड हॅबिट्स आमी सत्वगुणाचे आमी प्रॅक्टीस केल्यार तावली आमी आमकां बरेची आमी ब्रह्मलोकांत एक आमी खंयची आमी कृष्ण लोकांत आमी तशी प्रॅक्टीस करता देवता लोकांत आमी वसूक जाता तशी आमी प्रयत्न करता आमी परत हांगा पडचे नाका ह्या जगांत आनी केन्ना पळयल्यार ह्या दुख्खाची दुख्खालय ह्या संवसार म्हळ्यार दुख्खालय होची विंगड कसलेय ना तशी आमी रजगुणांतूय सत्वगुणांत आमी वचूं प्रयत्न करता आनी आशा न्ही आमगे पुरे आमी सोडका आनी तमगुणांत आमी केन्नाय आसनाशी आमी पळोवंक घेवंका ह्या आमी केन्नाय आमी आमी प्रयत्न करता आनी कृष्ण इतलो एक आत्माराम म्हणटा ती कृष्ण इतलो आत्माराम अशी कृष्णाला पुरा
सगळं असं कृष्णा कसलंय नाका कितलं कळ जावंका कृष्णाक आमगेल प्रितीची विंगत कसलंय ना आमगेल आमी आमी सगळ्यांक आमकां कृष्णाक आमकां हेल्प करता म्हूण असं कृष्णाक परत कृष्णा लाग आपूण हाडूक ता आमी कृष्णाल इन्स्ट्रक्शन्स आनी आचार्यान दिलेल्या इन्स्ट्रक्शन्स आमी पुरे फॉलो केला री तवला आमी कृष्णाला वचूं जाता ता जेन्ना मागून घेता आम सगळ्यां खातीर जगान सगळ्यां खातीर मागून घेता कृष्ण राधा कृष्ण चरणाचेरी जी आमकां आमकां अंततोनू या दुखालयांतोनू आनी अंततोनू भायर येवन आमकां येशी तुमला येशी आमकां मार्गदर्शन दियाती म्हणून मागून घेता आनी तसलं आमकां तांची त्या गार्मेंट शॉप ऑफ द मेटेरियल नेचर म्हळ्यार आमकां असलो ह्या नाका परत ह्या जगांत आमी मेटेरियल बॉडी पडचे नाका एक पक्षी जेवता परत साळम हेलिश प्लॅनेट्सांतू आमी पडचे नाका आमी बरे वैरी हायर प्लॅनेट्सांतू येशी करूंक आमकां इंटेलिजन्स दिवन आचार्यांगेल पुरे तांगेल दिल्लेलो आशिल्ले पुरे आमी सम अर्थ कोन्न घेवन आमी कृष्णाला पावेशी आमी मागून घेता हांगा तो हांव एंड करता कली सूख मस्त सूखी जालेलो आसो हांव प्रयत्न करता असो म्हाका